सगळ्यांक नमस्कारो. डेलिशियस डेजर्ट्स ऑफ इंडिया हाजे 5 एपिसोडां भितर हितूंक पुरो जनांक स्वागत. आज आमची गेले फेमस जावन आशिल्लो चुरमुंडो हाजे रेसिपी घेवन हांव आयल्या. सकट जनांक गोत्तस जाल्यार बिगिनर्सा खातीर वापास एक पण सांगता हांव. हाका 4 इंग्रेडियंट्स पुरो आनी एक 5th मेन इंग्रेडियंट जावका तें कसं म्हळ्यार पेशन्स, ताळमे. पेशन्स सारी चुरमुंड केल्यार भारी रुच जाता, भारी चंद जाता. हाका जावका गोवां पीठ, साखर मिक्सरान घालून पिठी करून घेवका. बॉम्बे रुलामू फाईन रवा म्हणटा पळय, बॉम्बे रुलामू. तूप घरकडे केल्लें आसल्यार भारी रुच जाता, परंबळ जाता चुरमुंडो ते चांग. आनी येळ आमी साखर पिठी करतनाची मिक्सरान घाल्यार इजी जाता. दाटू एक कायली पुडको दवरून तातूंत तूप घालचें. तूप उंजेल कुडलें ताका बॉम्बे रुलामू घालता. आतां रुलामू घालून तरी समज चाळण घेवका, सोडूनच जा चलतर रबोका. स्लाईट गोल्डन कलर येतकी म्हूण पळयतर रबोका. गोल्डन कलर येतकी म्हणून पळोवका. पळयात चलतर रबचें. गोल्डन कलर येतना हाका आमी गोवां पीठ घालचें. तेतस स्लाईट आयलें, कलर आयलें. आतां हाका गोवां पीठ घालया. हांव 4 कपाच करतस. तशें देखून एक 15-20 मिनीट वता म्हाका हें भाजून येवच्याक. लो मिडियमार दवरून भाजूका. सोडूनच जा हें चलतर रबोका. सोडल्यार कसं जाता म्हळ्यार तोग्गू ब्रावन कलर जावन करपल्या बरी जाता. वयर पीठ हरवेसता, उंड्याक हरवटाण येता. एक 8-10 मिनीट चलतर रबतना गोल्डन ब्रावन कलर येता ताका. आनी आमी सुरवे घाल्लेलें तूप आसा पळय तें सोडूसूर जाता. चिके पचपची जाता म्हणटा पळय तशी जाता. तें ताजी हळद 1 कप्पा करायची, 4 कप्पा करायची. सेम ताजें क्रम पुरो अशी हें जायत येयलें. हाका पळय गोल्डन कलर येयलें. आनी एक नमुने आमी घाल्लें पळय तूप पुरो सडत येयलें. साखरे पिठी घालून मिक्स करुया. समज आयकून मिक्स करून घेवका. आत्तां पुरो आमी दव साखरे पिठी यूज करची. फूड पुरो आमगेले सानपणारी आमगेले मालगड्यान पुरो बुरा साखर म्हणून मेळटा तशिली साखरेचें प्युरेस्ट फॉर्म तें. मागीर आतां मेळची उणी जालें म्हणून धव साखर यूज करूं सुरू केल्या. आतां पळय विंडुया, उंड विंडूचे एक चॅलेंजेची गट्टी विणल्यार पिठी जाता. तें लाईट विणल्यार हाता बोटा इम्प्रेशन्स जाता. एक नमुने नेकार चंद करून विंडून घेवका शेपारी. फस्ट समजाय न्ही जाल्यार रोडना, मागीर करता समजता तें. हे रेसिपी तुमकां इश्ट जाल्यार म्हगेलें चॅनल सबस्क्राईब करायची, लाईक करायची आणि कमेंट करायची. नमस्कार.